पयले सुवातेर आमचे प्रेस भाव भयणी तुमी आयले देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या बरोबर आयज आसा आमचे आम आदमी पार्टी युथ विंगाचे सिनियर लिडर बाब, तशेंच युथ लिडर बाब आमचो चेतन कामत, तशेंच वायस प्रेसिडेंट बाब सलमान आनी तशें आमचे आनीक यंग लिडर बाब नेश. आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार ह्या दिसांनी ह्या भारतीय जनता पार्टीचो आनीक स्कॅम भायर सरला, तो म्हणटा ते भशेन लव फॉर पेपर. गोवा युनिव्हर्सिटीन जी ह्या दिसांनी पेपर एक्सचेंजींग जी गोष्टी चालू आसा तेजे थोड्यो गोष्टी हायलायट करपाक आमी आज प्रेस घेतलेलो आसा. जेन्ना म्हायती मेळटा ते भशेन जेन्ना हो न्यूज जेन्ना आउट जालो तेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटीन थोड्योश्यो गोष्टी लॅक जाल्यो, जे थंय तेंच्यांनी ज्यो गोष्टी करपाच्यो आशिल्ल्यो ती तेंचे करूना, तीच आमी आज हायलायट करपाक आयज प्रेस घेतलेली आसा. पयले सुवातेर जेन्ना गोवा युनिव्हर्सिटी भितरच जेन्ना चोरी जाता आनी गोवा युनिव्हर्सिटीच इन्व्हेस्टिगेट करता, ही कितपर्यंत फेर इनाफ जातलो हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आयज गोंयकारांच्या मदीं आयिल्लो आसा. की गोवा युनिव्हर्सिटीचो स्टाफ, एक गव्हर्नमेंट स्टाफ आयज पेपर चोरता आनी एक कोणाक तेणे आपल्या मोगान कितें दिला काय तो पेपर कोणाक विकला, ही जी इन्व्हेस्टिगेशन थरली जावपाची आसा आनी गोवा युनिव्हर्सिटीन इन्व्हेस्टिगेट करपाचें सोडून आयज आमी हांगा डिमांड करपाक आयिल्ले आसा तेंच्यांनी एक आयएएस ऑफिसर नाजाल्यार आमचो नॉर्थ गोवाचो कलेक्टरान तेजे अंडर ही इन्व्हेस्टिगेशन जावची आनी प्रॉपर रिपोर्ट आउट करचो. तशेंच आयज इन्क्वायरी करता आसतना तेजेर पयली सुवातेर जेन्ना ही न्यूज जाली तेन्ना एक 0 FIR फायल करपाची आशिल्ली, जी 0 FIR आयज म्हटल्यार फायल जाल्ली ना. 0 FIR म्हटल्यार कितें, 0 FIR जेन्ना म्हणटा तेन्ना 0 FIR तेजेर जेन्ना लॉन्च करता तेन्ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेट करता, तेन्ना प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाता. मागीर तो गिल्टी आसा काय ना ते गोष्ट मागीचेर, बट पयली 0 FIR तेजेर फायल करपाक जाय आनी ही गोवा युनिव्हर्सिटी त्या प्रोफेसराचेर करपाकच पडटली. तशेंच सांगता भशेन पेपर जेन्ना लीक जालो तेन्ना हो खरोच तेणे तो पेपर कोणाक फ्री ऑफ कॉस्ट दिलो काय तो पेपर कोणाक विकलो, काय एकूच स्टुडंटाक दिलो काय मल्टिपल स्टुडंट्सा पेपर विकलो, हे इन्व्हेस्टिगेट प्रॉपरली करूंक पडटली. आनी हो इंटरनल जो इन्क्वायरी चालू आसा गोवा युनिव्हर्सिटी इंटरनल इन्क्वायरी चालू आसा ती इन्क्वायरी करपाची, इंटरनल इन्क्वायरी सोडून एक सिनियर आयएएस ऑफिसरान ही जी केस जाल्ली आसा इन्व्हेस्टिगेट करपाची आसा. बिकॉज आमी हो डिमांड करता, बिकॉज कित्याक म्हटल्यार आयज ह्या गव्हर्नमेंटान गेल्या 6 म्हयन्या भितर खुबशे स्कॅम आउट जाले. पयले म्हटल्यार लँड स्कॅम जालो, तेजेर कांयच जावना. सेकंडली जॉब स्कॅम म्हणटा जालो, तेजेरय आयज म्हटल्यार गव्हर्नमेंट म्हणटा की खंय ना खंय एसेट्स आमी तेंचे कॅप्चर म्हणजे तांकां कब्जा करून आमी लोकांचे पयशे पावयतले म्हणून. कित पर्यंत तेंच्यांनी ते पयशे पावयले काय ना तेजे वायट पेपराचेर कांय येवना. सो दिस इज द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा ट्रायंग टू फूल द यूथ्स, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. सो हांव मागता गव्हर्नमेंटा कडेन तशेंच गव्हर्नरा कडेन की तेणे हेजेर एक सिनियर आयएएस ऑफिसर नाजाल्यार एटलिस्ट आमचो नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर तेजे अंडर इन्व्हेस्टिगेशन करची आनी खरें कितें तें खरें लोकांच्या मुखार हाडचें. मागता सलमाना कडेन. सलमाना आयज जे आमी हो इश्यू घेता, एक्चुअली आमच्या गोंयांत एक लज आनी आमचे गोंयाचे जे एज्युकेशनल सिस्टम आसा तेजेर एक मोठो प्रश्न आतां उबारला. ह्यो सगळी गजाली आमी पयलीं आयकताले, यूपीन पेपर लीक जाला, बिहारान जाला पेपर लीक जाला, इट वॉज कॉमन. नेवर आमी केन्ना चिंतूंक नासले की आमच्या गोंयांत सुद्दां असलो कितें तरी अशें कितें तरी घडटलें म्हणून. आनी अशें घडलें आमच्या ह्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकारा अंडर. आनी थोडे दीस पयलीं आमी जॉब स्कॅमा खातीर तात्पर आशिल्ले आनी लोकांक अवेअर करत रावताले की गोंयांत जॉब स्कॅम हो जाल्लो आसा, पूण कशेंच सरकारान कान सुद्दां तेणे हालोवंक ना, कांयच करूंक ना तेजेर. आनी ते डिनाय सुद्दां केले. कितकेशे डिबेट जाले, डिबेटान सुद्दां तेंच्यांनी आमचेर कितलेशे आरोप लायले, कितकेशे प्रॉब्लेम क्रिएट केले, पूण कशेंच एक्सेप्ट करूंक ना. पूण तेजे उपरांत सुद्दां कंप्लेनी येत रावली जॉब स्कॅमांची.
आता हो जो आसा हो जो गुन्हा जाल्लो आसा हो जशे रोहनान म्हणला की हो फक्त डायवर्ट करपा खातीर लव एंगल काढला काय कितें की हाजे फाटी पयशांचो खूप हे आसा इन्व्हॉल्वमेंट आसा आणि तो विकलो गेल्लो आसा पेपर असोय संशय उठता. सो सेक्शन 7 कितें म्हणटा पब्लिक सर्वंट टेकिंग ग्रॅटिफिकेशन अदर देन लीगल रेम्युनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल ऍक्ट. It criminalizes a public servant accepting or agreeing to accept any gratification or other than legal remuneration as a reward or motive for performing or not performing any official act, or for showing or not showing favor or disfavor to any person. The term gratification is not limited to monetary payment, it includes all form of rewards and advantage. आणि ह्याचे punishment किती आसा? Punishment asa for the government imprisonment ranging from 3 to 7 years. हे झाले काय कितें आमची मागणी आसा की सरकारान हेजेर क्लियर येवचे आणि कोण दोशी आसा तेका शिस्त मेळोवंकूच जाय ही आमची मागणी आमच्या पक्षातर्फे जे आमचे गोंयचे स्टुडंट्स आहा त्यांचे फ्युचर सिक्युअर करपा खातीर. आयज प्रेसा मुखार येता आसतना एक वायट दिसता जी गोष्ट घडपाक जायना ती गोष्टी ह्या दिसांनी खूप घडटात. गोष्टी अश्यो घडटात की गव्हर्नमेंटाच्या फुड्यान आसून गव्हर्नमेंट त्यो गजाली जे सामान्य गोंयकार आसा तांकां लिपयतात. कित्याक ही खंय तरी गोष्ट गोंयकारांनी समजपाची गरज आसा. आज म्हणटा थंय पेपर फॉर लव हो आयज एक टॉपिक जाल्लो आसा. पेपर फॉर लव. अरे पेपर फॉर लव हे गव्हर्नमेंटाच्या नजरेन आम्ही हाडपाक जाय. गव्हर्नमेंट कितें दोळे धापून बसला काय हे खंय तरी आयज सामान्य गोंयकाराच्या नजरेन आणि त्यांच्या जे भुरगे शिकयता आणि शिकोवंक धाडटा ते खंय तरी आयज एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा. आयज गजाल म्हटल्यार कशी आसा आज एकट्याक पेपर लीक करून दिलो जस्ट बिकॉज ऑफ लव. मोग हो कसलो मोग? हो मोग कसलो? फकत पेपराचो मोग काय हे आयज गव्हर्नमेंटान सांगपाक जाय. फुल फ्लॅश भायर येवन सांगपाक जाय. आज आम्ही फाटल्या दिसांनी स्कुलाकडे म्हण कॉलेजीकडे म्हण आम्ही अवेअरनेस केले की स्कॅम फॉर जॉब. आज रोहनानूय तेच सांगले स्कॅम फॉर जॉब म्हणून. कित्या खातीर केले? कित्या खातीर केले की गोंयकारांक गव्हर्नमेंटाचो जो पिक्चर आसा पळय ते दाखोवपा खातीर. कशें आसा आमी जेन्ना एक हादशान पळयता आमी स्वताक पळयता. आम्ही जेन्ना स्वताक पळयता तेन्ना आपूण क्लीन म्हणून दिसता. आपूण क्लीन हांव स्वताक पळयता हातसोय क्लीन आसता म्हणून आपूण स्वताक पळयता म्हणून आपूण क्लीन. पण ते हादशा फाटल्यान जे क्लीननेस आहा आनी क्लीननेस ना पळय तो तुका दुसरो सांगपाची आयज गरज आसा. आज आमी एकूच ह्या खातीर म्हणटाय कित्याक गव्हर्नमेंट जर क्लीन आसा गव्हर्नमेंट समज जर क्लीन आसा जाल्यार तेणी जशें रोहनान सांगला तशें IAS ऑफिसराकडे ही इन्क्वायरी दिवपाक जाय. ना की हितून त्याच कॉलेजीतलो एक कोण तरी सिनियर लीडर सिनियर कोण तरी एक टीचर म्हणनाका एक ऑफिसर्स म्हणनाका तो इन्क्वायरी करतलो जाल्यार ही इन्क्वायरी खंय तरी डंप जावन वतली. हांव ही कित्याक म्हणटा डंप जावन वतली? तुम्ही आज पळयतात तुम्ही आज फुल गव्हर्नमेंटाची मशिनरीज पळयतात. फाटल्या दिसांनी येदो व्हडलो इश्यू जालो तीच तुका एक फॉर एक्झाम्पल सांगता येदो व्हडलो इश्यू जालो कोणी एक ऑफिसरान गाळी मारली एक लोकलाक पब्लिकाक गाळी मारली. कितें एक्शन जाली? एक्शन ही कांयच जावंक ना. आणि ह्यान फुडें ह्या हेजेर एक्शन टिचरीचो कोण पेपर फॉर लव आसा पळय ताचेर इन्क्वायरी कितें जातली हो खंय तरी गोंयकाराच्या मतीन गोंयकाराचेर खंय तरी क्वेश्चन मार्क जावन आसा. ह्याच गजाली खातीर हांवूय डिमांड करता हेज आम आदमी पक्षाच्या वतीन हांव डिमांड करता हाचेर इन्क्वायरी ही जावपाकूच जाय. फेअर अँड जस्टीस हे बाकीच्या स्टुडंट्सांक मेळपाकूच जाय. हांव कित्याक म्हणटा ही गजाल जर तुम्ही पेपर लीक करपाक जाय जाल्यार तुम्ही पेपर काढले कित्याक? तुम्ही दिवपाचे आसले ओपन घालपाचे बोर्डार शिकूनय असले. आणि हे स्टुडंट जे ब्रिलियंट स्टुडंट आसा आयज या गोवा युनिव्हर्सिटीत ब्रिलियंट स्टुडंट्स आसा बरे शिकपी आसा त्यांची लायफाची कितें कितें पेपर फॉर लव जालो. सो माझी रिक्वेस्ट आसा ना की त्या ऑफिसराकडे इन्व्हेस्टिगेशन जावची पण माझी एक रिक्वेस्ट आसा IAS ऑफिसर एक
अपॉइंट करचो आणि ही इन्क्वायरी त्याच्या थ्रू जावची, नाल्यार ह्या गव्हर्नमेंटाकडे काहीच जावचे ना, हे लिपोवन आपालिपा खेळटले. आपालिपा खेळटले म्हटल्यार हायड अँड सीक म्हणटाय का, आपालिपा म्हटल्यार हायड अँड सीक खेळटले आणि इन्क्वायरी म्हणटा ती काहीच जावची ना. इन्क्वायरी जावपाक जाय सामान्य गोंयकारांक, तशेंच हे जे आमचे स्टुडंट्स आसा, जे सर्वसामान्य घरांच्यान येतात, त्यांचे जस्टिस तांकां मेळपाक जाय. हे हांव आज प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्नमेंटाक सांगूंक सोदता. आज हेचो जो मंत्री आसा तो प्रमोद सावंतूच आसा, चीफ मिनिस्टरूच आसा, आणि चीफ मिनिस्टरा सकयल ही गोष्ट घडटा. आज चीफ मिनिस्टरच्या अंडर पुलिसूय आसा, अश्योय गोष्टी घडटा, पण इन्क्वायरी ही जायना. आम्ही लोक सर्वसामान्य पार्टीज बोवाळ मारीत रावता, पण फायनल ताका जाय पळय तेच करता. गव्हर्नमेंट हो जो आसा हो सर्वसामान्य लोकांचो न्हू, आणि जर सर्वसामान्य लोकांचो आसा जाल्यार हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. न्याय हो सर्वसामान्य गोंयकाराक मेळपाक जाय, तशेंच त्या स्टुडंट्साक मेळपाक जाय. इतलीच माझी रिक्वेस्ट. देव बरें करूं. सगळ्यांक तुमकां आमचे बरो दीस दिवं. म्हाजें नांव नॅस्टीव कुटिनो. आज म्हणल्यार सांगपाक एक आमचे सगळे डिफरंट टायप्स ऑफ जॉब और डिफरंट टायप्स ऑफ स्कॅम जावपाक आमकां गोवा नंबर 1. गोवा इज द नंबर 1 फॉर डिफरंट टायप्स ऑफ स्कॅम. आनी आज पळोवपाक गेले जाल्यार एड्युकेशन गोवा युनिव्हर्सिटीकूय तरी स्कॅम जाता, जाल्यार जे आमचे भुरगे शिकतात तेंचं कितें? गोवा युनिव्हर्सिटीक वचपाक जाय शिकपाक. आज पळोवपाक गेल्यार गोवा युनिव्हर्सिटीचो रँकिंग कितें आसा? काय ना. जायते आमचे गोंयचे भुरगे गोंयाक शिकोवंक मेळना म्हूण सगळे भायर वयतात, आनी अशें चलता जाल्यार हीच तरी स्कॅमां आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटीक जाता जाल्यार आमचे गोंयकाराचे भुरगे खंय शिकतले? जायते आमच्या भुरग्यांनी कंप्लेन केली गोवा युनिव्हर्सिटीक, तेंचे कितें टिचर्स केन्नाय जाग्यार आसनाय म्हाका खबर ना, पूण जायत्या भुरग्यांनी आमकां फिजिकली सांगले की टीचर लेक्चराक येताय आनी नाच जाताय. पूण मागीर आमकां कळ्ळें की हेच टीचर आसताय ते पळय लव फॉर अ पेपर और आनी कितें करपाक पळय एबसंट रावते आसतले. आतां सांगपाचें म्हणल्यार जो मनीस जे कितें बरें करपाक झगडटा ते मनशाक तुमी सारको फातरायतात. फातरावन निघून तेचे रगत रडोवन निघून जाल्यार तुमी ताका फातोर मारतात. मारून निघून ते कांय जायना. पूण जेन्ना गव्हर्नमेंट आमचो रुल्स अँड रेग्युलेशन्स करता जाल्यार रुल्स ऑर रेग्युलेशन्स इज फॉर अ कॉमन मॅन or is it for a government server or is it for everyone? Government सर्वंटांक rules and regulations separate असतात. आज आम्हीच जर एक मिस्टेक केली जाल्यार गव्हर्नमेंट आमकां फाटल्यान बडयो मारून फोडटा, आणि जेच हे गव्हर्नमेंट सर्वंट अशे मिस्टेक करतात जाल्यार कितें? आमकां आमचे आवय बापूय आनी टीचर एक टायमार गुरू म्हूण समजताले आनी जे ते कितें सांगताले ते आमी आयकताले. पूण आज असले तरी गुरू आमच्या इस्कॉलांक, कॉलेजीक, हायर सेकंडरीक आनी युनिव्हर्सिटीक तरी असले करतात जाल्यार व्हॉट इज द यूज ऑफ गोईंग इन द युनिव्हर्सिटी? आज आमचे चेतन बाबान, रोहन बाबान आनी सलमान बाबान सगळे सांगले अशें करता जाल्यार तुमी आनी पेपर कित्याक काडटात? ओन्ली हायफाय जे पयशे दितात आनी पेपर घेतात जाल्यार तुमी तांकां दियाय. आज आमचे भुरगे शिकतात, शिकोवन आन्सर बरो मल्टी टॅलेंटेड स्टुडंट जो आहा तो आज घरात बसून आसा. गव्हर्नमेंट जॉब केन्ना मेळटली काय म्हणून. आणि जो शिकोन जो बेकार आसा, बरो शिकपाचो मनीस घरान बसता त्या मनशाक आज काय ना. गव्हर्नमेंटा लागीं मागता की तुमी हेजेरी कितें सर्वे करात बेस्टेटिंग टीचर. आज म्हाका खबर ना हो प्रोफेसर जो आज लव फॉर पेपर केला जायत पळय तेणे कितें करप्शन करून तो भितर सरला आसतलो, पयशे दिले आसतले, आनी आतां तेच ते पेपर लीक करून तो डिफरंट स्टुडंटाक घेवन पयशे घेता आसतलो. हेही सांगपाक जायना. आता तेच तरी आमचो युनिव्हर्सिटीलो कोणी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसा तोच तरी इन्व्हेस्टिगेट करता जाल्यार ते सगळे जोमाला. एक आमी हायड अँड सीक म्हणले तशें करून ब्लेम गेम ह्यो हे लोकांक कळपाक जाय. आज आमचे फ्युचर भुरगे जे आसात गोवा युनिव्हर्सिटीचेर ट्रस्ट करपाक जाय जाल्यार आज हेचेर कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. लॉ मिनिस्टर आमचो कोण तो सगळ्यांक खबर आसा. तो कितें पळयतलो, कितें एक्शन घेतलो या बेश्टे जाले. जॉब फॉर स्कॅम सगळे स्कॅम जातात. एक नंबर आमचे गोवा एक टायमार आशिल्ले, बरें आसले.
स्कॅमा म्हणली केन्नाय गोवा जायना आशिल्ली. आज पळोवपाक गेल्यार गोवा इज अ नंबर 1 फॉर ऑल डिफरंट टायप्स ऑफ स्कॅम. आणि जो कोण बरें काम करपाक वयता तेका तुमकां सगळ्या मिडिया बाबांकान आख्खे जनतेक खबर आसा. सो हेका लागून मागता हेजेर कारवाई जावपाक जाय. कारवाई जावपाक ना जाल्यार गोवा युनिव्हर्सिटीचेर आमचे बहिरे, कुड्डे आनी मने अशें तरी चलता जाल्यार आमचे गोंयचे सगळे काबार. हेच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. IAS ऑफिसरनी इन्क्वायरी कर तुमकां म्हणजे विश्वास आसा काय हेजे पयलीं तुमी आरोप घातलेले IAS ऑफिसर फक्त मजा करता पळय, करपाक शकतले. तशें आसा पळय, एक IAS ऑफिसर जे आसा पळय, फाल्यां आमी एक इन्क्वायरी म्हणटा IAS ऑफिसराची. आमी कित्याक म्हणटा IAS ऑफिसर जो आसा पळय तो खंय तरी न्याय दितलो, न्याय दिवंक जाय. आमी आतां कित्याक म्हणटा आमकां तांचे कडल्यान इन्क्वायरी नाका ऑफिसरा कडल्यान, कित्याक तुमी फाटल्या दिसांनी पळयले कितलेशेच स्कॅम कितलेशेच नाका जाल्ले जाला. जर म्हाज्या घरांत जर हांवूच इन्क्वायरी करतलो जाल्यार म्हाज्या घरांतले मनीस वायट म्हणटलो ना, म्हणचो ना. हांव म्हाज्या घरांतलो वायट मनीस म्हणचो ना. जेन्ना कोण भायच्यान येता तेन्ना एटलिस्ट ताका समजता आनी कळटा तरी. प्रेशर आसताच ना न्ही, पण प्रेशर आसतना सुद्धा एक IAS ऑफिसर असो आसा तो हे स्कॅम भायर काडून न्याय दिवंक शकता. म्हणून आमी मागला ताजे कडेन की एक इन्क्वायरी जावची म्हणून. पण आता सगळ्यांक खबर आसा लॉ फॉर पेपर सगळ्यांक खबर आसा. सो माझी विश्वास आणि नाविश्वास धरपाचो प्रश्न ना. आमी एक गोंयकार आणि एक जे स्टुडंट्सा खातीर गोवा युनिव्हर्सिटीन हे जावपाक जायना म्हणून आमी तांचे कडेन मागला.